आयतार वास्कोच्या मुंडवेल वाड्यावयल्या श्री ओवळेश्वर गोपाळ कृष्ण देवाच्या वार्षिक वर्धापन दिसाक व्हडा उमेदीन सुरवात केली। सकाळी सगळ्यो धार्मिक विधी जाल्या उपरांत गोंयांतले फामाद कलाकार पांडुरंग राऊळ, गणेश पार्सेकर, प्रल्हाद गांवस हांची भजनाची कार्यावळ जाली। सांजे 4 वरांचेर भुरग्यां खातीर रांगोळी आनी चित्रकला सर्त आयोजीत केल्ली, तशेंच ललित कार्यावळ आसतली। हो उत्सव आयतार सावन म्हळ्यार आयज सावन बुधवार 9 तारखे मेरेन चलतलो। 7, 8 आनी 9 तारखेक वेगवेगळ्यो कोंकणी नाटकांचे प्रयोग मुंडवेल वाठारांत सादर जातले। वास्कोच्या मुंडवेल वाड्यावयल्या श्री ओवळेश्वर गोपाळ कृष्ण देवाचो वार्षिक वर्धापन दिसाक व्हडा उमेदीन सुरवात केली। सकाळी सगळ्यो धार्मिक विधी जाल्या उपरांत गोंयांतले फामाद कलाकार पांडुरंग राऊळ, गणेश पार्सेकर, प्रल्हाद गांवस हांची भजनाची कार्यावळ जाली। ह्या फावटी आमी आमचो उत्सव मोठ्या प्रमाणात करपाक केला, कित्याक ह्या फावटी आमकां मातशें कोविडान मातशें रिलीफ मेळ्ळेलें आसा, तर आमी सकाळी आमचो आयज वाडदिवस जालो आनी आतां सांजची आमची पुजा आसतली, दिवजां आसतली, मागीर भजन आनी आमी महाप्रसाद केला। गेल्या 2 वर्सां आमकां कांयच अशें प्रोग्राम करूंक मेळूंक ना, बरी मोठी अशी पुजा करूंक मेळूंक ना आमकां, आनी आमकां अशें भाविकांचें मातशें आतां बरें सहकार्य मेळ्ळें की ह्या फावटी आमी एक बरें अशें पुजा प्रोग्राम करपाचें आनी आमचें आतां आयज पुजा जावन फाल्यां आमचे एक 5 दीस प्रोग्राम आसतले। तर हांव तुमच्या सगळ्या भाविकां कडेन मागता की तुमी आमचे येवन तीर्थप्रसादाचो आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवपाचो आनी अशें आमकां फुडें अशें तुमी मोठे व्हडलें सहकार्य करपाचें आनी आमच्या 5 दीस प्रोग्रामाक तुमी येवपाचें।